आमचो मोकोदय आमची मोदें जेजूक प्रार्थय ओ मोगोल निवास दाखो आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता सगळ्या मनशांक दवरू तांची भक्ती आपली करू जेजू वरवीं तुका भोसो जेजू वरवीं जिवीत जोडो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता रॉडनी फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताका बरे भलायकीन बरूंक मागुया, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें ते सावन देवाक दिन वाचून भेटयता सेवियर गामा बरी भलायकी पासत ताचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. वेलेन्सिया कुलासो आपलो जल्माचो दीस मनयता, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बरी भलायकी पासत मागुया कॅन्डीस आनी मार्शल, देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी पिकोवणेचो हात तांकां लावंक. तशेंच हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायलां तांचे सगळ्यांचो उगडास करुया आनी तांकां पिकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आमची फिरगोजेचीं 400 वर्सां आमी मनोवंक वेता तेन्ना हे आमचे तयारेचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पदेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उत्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादेवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. आज पवित्र सभा किरीत भाशेन भाग्यवंत मोनिका सांत आगुस्तिनाची आवय हिचो उगडास करता. कोनवाड्या बापा दुखेस्तांच्या बुजवंडारा भाग्यवंत मोनिकान आपल्या वाट चुकलेल्या पुता आगुस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची दया कर आनी आम्हा समेस्तांची भोव करून आमचे मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तूं जा म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. भाग्यवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोली दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो,
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे येण्या संबंदी आनी ताचे भोंवती आमी सगळीं जमतल्या हे विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सुम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणें बाकीत केलें जाल्यार ओ हांवेंच अशें म्हणलां ओ बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुसपूंक दिवं नाकात. ओ तुमी आकांतचे न्हय. तुमकां कोणें कशेय भाशेन फटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगटलेल्या शुभ वर्तमाना उद्देशीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. म्हणटूच भावा भयणीनो, थीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्यात त्यो रिती चाली गोड दवरात. खूब जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कुरपेन आमकां सोरो नासलेलो धीर आनी तीर बोरमासो दिला. तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं आनी सगळे तरेचे बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां तीर आनी गोट करूं. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोर्बेस्पोर येवचो जालो. सगळीं म्हणुया, संवसाराची मुनसुबी करूंक सोर्बेस्पोर येवचो जालो. परमेस्पोर एकलोच राजा, राष्ट्रांचो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोर्बेस्पोर येवचो जालो. सोर्ग सगलो अनोंद बगूं, उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोरला दर्या सागोर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोर्बेस्पोर येवचो जालो. फॉलां सोयत पिकाळ जमीन, बुरकुटूं आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोंटूं कुशाल बरीत. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोर्बेस्पोर येवचो जालो. मुनसुबी स्पितुमीची सगळी न्हीद संवसाराची पर्जांची करूंक जोडटी परमेस्पोर पळय येता. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोर्बेस्पोर येवचो जालो. उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुळसुळीत, तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनां पारकिता. सर्वेस्पो तुमचे सगळ्यांचो. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, दोंग्या दोन शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा. ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरे असल्यांचो दावो वांटून तुमी दितात, पूण समृद्धीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास हें तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाडूंक जाय आसले. एक ओजार जोडारी घालून काडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवानो तुमचें कोटा. तर पात्र आनी ताटा भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागवणे आनी पोजडपणान भरल्यात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावच्याक पात्र आनी ताटा भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ करा रे. देवाचें उतर. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज खिरीत भाशेन जेसू एके भाशेन फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक
दोंगी म्हणटा. मोजेसान किरीत भाशेन शास्त्र दिल्ली खोरी आनी फारिसेव आनी दोन शास्त्री हांकां बारीकसाणीन 613 आमी म्हणटा तोरा हे बारीकसाणीन कशे तरेन हे पाडचे आशी बेशी दोन शास्त्री शिकताले आनी उदीक ते कशे तरेन पाडचें, देवाची आज्ञा कशे तरेन लोकांनी ती आपल्या जिवितांत 2 दिसाक देव मंदिरांत भेट करता आसतना कशे तरेन त्यो करच्यो हे ते शिकयताले. आनी शिकयता आसतना जायत्यो वस्तू ते विसरले आनी बारीकसाणेन दुसऱ्यो नाका आसलेल्यो वस्तूंक ते गोड धरून रावले. आनी ते जावन आसले ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो कशे तरेन दिवचो, कितें करचें हाचेर तांणी लक्ष घालें. म्हणजे देवाची सुमूर्त आसा ती आसली खरी, पूण ती कुशीन दवरली आनी दुसऱ्यो नाका आसल्यो वस्तूंचेर तांणी लक्ष घालें. हाका लागून जेसू तांकां म्हणटा, दोंग्या दोन शास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो, कित्याक तांणी आपल्या जिवितांत देवाची न्यायनीत, काकलूत, विस्वास आनी मोग हें तांणी परगटूंक जाय आसलें, हें तांणी पाडूंक जाय आसलें, हें तांणी शिकोवंक जाय आसलें. कितें भाशेन हें शिकोवंक ते विसरले. आपल्या जिवितांत न्यायनीत कितें आसा ते विसरले. अदीक आनी अदीक लोकां कडच्यान हें करूंक जाय, तें करूंक जाय म्हूण देवा विशीं भिवून ते वस्तू भायर काडटाले. देव मंदिरांत भेटवणी करतात त्यो अदीक खोरायेन करूंक एक वस्त तांणी पाडची, हात धुवन येवचे, दुसऱ्यो बारीकसाणेन वस्त करच्यो, ताट आनी तांणी पात्र जे देवाक भेटयतात तें सगळें नितळ आसूंक जाय, हे भाशेन तांचें लक्ष आसलें. गरज आसली की देवाची न्यायनीत ताणें परगट, गरज आसली देवाचो मोग ताणें परजेक दिवंक, गरज आसली काकलूत कितें तें सांगूंक, गरज आसली हो विस्वास लोकांचो अदीक वाडोवंक, हें करूंक ते विसरले. आनी काय बरें जेसू काय बरें तांकां ही उतरां म्हणटा, एक ओजा जोडारी घालून काडटात, म्हणजे एक चाळणीन भावा भयणीनो त्यो जोडारी आपल्या तोंडान पडना जावंक. जेन्ना ते किरीत भाशेन सोरो आमी जाणा भेटयताले देवाक आल्ताराचेर, तातूंत जोडारी आसना जावंक ते कुडक्यान घालून ते चाडून कशी ते पिट्टाले, आपल्या तोंडान येना जावं, इतली बारीकसाणीन किकोंत कशें. कित्याक ऊंट आनी जोडारी भाव भयणो मेडेपणाची वस्त म्हूण ते जाणा आसले. म्हणटच तें गिळो ना जावंक, आपल्या तोंडान ते किरीत भाशेन येना जावंक, इतली बारीकसाण आनी चतुराय ते दवरताले. जाल्यार जेसू तांकां म्हणटा, इतली बारीकसाण तुमकां आसा जाल्यार तुमी दोंगी, कित्याक सगळें तुमी कोत्तात आनी तुमचें कोटा. पोजोळपण, नागोवणी आनी भितरल्यान तुमी सगळें वायट आसा तें आदारतात आनी भायल्यान बरें म्हूण तुमी दाखयतात. म्हणजे दोंगी तुमी. दोंगी कोण? एक वस्त सांगता आनी करता दुसरेंच, एक वस्त उलयता आनी जियेता दुसरेंच, एक वस्त लोकांक भायल्यान दाखयता पूण भितरल्यान सगळें वायट, नागोवणी आनी पोजोळपण जियेता. असली बाबा भयणीनो आज जेसू टिका करता. आनी किरीत भाशेन धर्मशास्त्रांक आनी फारिसेवांकूच न्हय पूण आपल्या पाटलावदारांकूय तो चतूर रावंक सांगता. तुमी तांचे भाशेन जायनाकात, ते सांगता तितलें करात, पूण तांकां तुमी सारकेंच फॉलो करिनाकात. जिवितांत आमकां जायते फावटी असलीं उदाहरणां मेळटात. देवाचें उतर आमकां खोरायेन आमचें जिवीत कशे तरेन देव सांगता त्या प्रमाणे जिवंक आपयता आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक दोंगेपण आमी सोडून दिवंक आज आमकां उलो. फारिसेवान दोन शास्त्री गोरी ताणें आपलें जिवीत जियेलें, आमी कशें जियेता हें गरजेचें. म्हज्या जिवितांत जायते फावटी घडीक असल्यो घडण्यो घडल्यात. म्हज्या जिवितांत घडीक जायते फावटी असलें वायट आदारलां, जायते फावटी वायट मनांत आयलां, वायट उतरां उलयल्यांत, वायट करण्यो जाल्यात. आज आमी त्याच देवा लागीं आमकां कृपा मागुया. उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत सायबा उजवाड दी. धर्मशास्त्रा आनी फारिसेवा भाशेन न्हय पूण तुजें उतर दाखयता
त्या मार्गार आमी चलूंक हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया आनी आयच्या दिसा सगल्या आवयां खातीर मागुया जे आवय आपल्या पुतां दुवां खातीर ह्या संवसारांत जियेतात भोव करून जे पूत जे दुवो तांकां त्रास दितात जे आवयो कोश्टवतात जे आवय आपल्या भुरग्यां खातीर तांकां आयकनात वायट मार्गार गेल्यार वायट दोशेर आसात आपल्या पुतां दुवां खातीर दीस आनी रात सांता मोनिका भाशेन मागतात तांकां देवान उदीक आनी उदीक ह्या आपल्या मागण्याचो फोड मेळूंक तांचे खातीर आमी मागुया. बेटोने वेडार गीत घेऊया C32 पेज नंबर 42 C32. Solves por adeva svica corredere la soria uniace I betu kamata toshi korebete gadam sotto gamche Jadnik povitrutra montolo odolsa ja soria uniaco Ancevene coro autolo Christace curro contra samto Solves pora deva svica corredere ja soria uniace Ibetu kamata toshi korebete gadam suktu gamche मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सुर पुद्वेदा देवापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या सर्वेस्परा आमच्या दोयार बापा बागयोंत मोनिकाचो उगडास करून हो योद्न आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसोणें आमकां दी आनी आमचे जिणेच्या दिसा दिसाच्या आडकोडी ताडण्या मोदें सासणाचे सोडवणेचे वाटेर आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सोर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारांक सासणाचे देवा सर काडयेन सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवीत सभा नव्या बळान सुफोड करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगल्या दिदूतान भोगतां सांगा ती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र दोळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका आसूय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका आसूय उंच सर्गी तुका आसूय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची
तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरोराची हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो टुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पड़ा orfe तुमेरा कसोलोनी सोम्या संसाराच्या सोडूंडारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापाक सायमन आमच्या आदारी गवड्याक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजरीत मुखार मोड पुरूंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगती सपोती भाग्यन ससे भाग्यन दंडता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या कार्दियला खातीर आमी मागुया आयचो दीस ताका पाप साहेबान कार्दियल कसो नेमलेलो उदीक आनी उदीक आपल्या गोवड्यांक किरीत भाशेन मार्गदर्शन दिवंक ताचे खातीर ह्या वेळार आमी मागता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरोंडाराच्या आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान अतिरिक्तांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म तांबले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासू चलयताय सासणांच्या ससनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवली देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी आत्मीक कुमया खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Cinik moje tuje vine nasha tina mormaso tuja hatan ciumran moso tos moso asro Cinik moje tuje vine nasha Gesù tu motivo o crucifitato tarotto adamiato come sorforito Gesù tu motivo o crucifitato tarotto adamiato come sorforito प्रार्थुया सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा बागयोन मोनिकाच्या उगडासाक हे देवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्यो मोती उजवाडाय आनी आमचीं काळजां मोगान पेटय अशें आमचें जिवीत कोतकोतीत ओत्रेकांनी आनी तुका मानता तसल्या कोरण्यांनी बरो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा मागणे सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशाक आपयताय संवसारी मान सोडून मिस्योनारी वरवीं शुभ वर्तमानाचो कदिरादीक परगोटणार जालो ताच्या रिलिकेची तबाशीक दाखोवणी तशें 2025-26 वर्सा आमी तयार जातना पवित्र उसाच्या बळान आमचो एकचार दिला तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिलें मिसांव सहभागिरीपण फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय अशें पवित्र आत्मेचे स्फूर्तीन संवसाराक बरोवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कोर आमेन. शेवटाक गीत घेवया F15 पेज नंबर 92 F15.
सोबता करू तुझी खुशी जाल्या तुझा कुरिसुबा चले मोचे पातल्या मोसो पातला करू तुझी खुशी जाल्या तुझो कुरिसुबा चले मोचे पातल्या आपणाच्या जिवाचो जमनीस मोकोतला आपलो जीव कोऱ्यांनीच तोसाच नाको ग्रायतला आपणाच्या जिवाचो जमनीस मोकोतला आपलो जीव